tengamos miedo a ser santos. सुरुवात एक सगळे आम्ही गीत घेऊया. A15 पेज नंबर 7. A15 पेज नंबर 7. Mucha gati, mucha mundo, otra deja, ni voloro, mi dulce naya di canso, no más, no más, no más Dios muriaria, muy muerte adema, no más, no más, no más Dios muriaria, muy muerte adema, devanama, amche mugar, amcha nawa, deva mugar, uvarcha soda stoya, no más, no más, no más Dios muriaria, muy muerte adema, no más Dios muriaria, muy muerte adema. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकां देव आनी आयचे हे भोव पवित्र जेजूच्या मासा रोगताचे परबेक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. ही आयज आमी परब मनयता आसतना आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात ऑड्री वालिस, एरन टोनी फेर्नांडीस,
Alvito Fernandez, Ronan Carvalho, Rita Carvalho, Aiden Mesquita, Alicia Menezes आयज आपलो 21वा जल्माचो दीस मनयता. तांचेर सगल्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी हे पवित्र मिसाचे भेटेन देवाक आमी उबारुया आनी आमी जेजूची गुडार्थ कूड देखून पवित्र सभेचेर खेरीत आशिर्वाद घाल म्हण हे भेटेंत आमी मागता आसतना सगळे जे कोण बरे नात हे कोविड-19 पॅन्डेमिकाक जे सांपडलेले आसात तांकां सगल्यांक पेकोवणी दी आनी जे कोण बरे आसात तांकां तातूंतले राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जेजूच्या कुडी रोगताची दोबाजीक परस आयज आमी मनयता. कितली म्हूण कातोल्क पवित्र सोबेची भुरगीं सुभागी. मिसा बलिदाना वरवीं देवा बापान आमच्या कुडी आत्म्याचें खाण पिवण आमकां फावो केलें. आमकां ह्या खाणा पिवणा विरेत जिवीत मेळना. कित्याक जेजूच्या उतरांचेर आटापलोलो आयच्या सेवाधर्माचो विशय आमकां जागयता. म्हणून म्हजें मांस खरें खाण, म्हजें रगत खरें पिवण. जेजूचें मांस रगत आमी शेवल्या शिवाय आमचें सवें जिवीत आसचें ना. म्हणटोच ह्या खऱ्या खाणा पिवणाची आमी मान भोवमानान आपुरबाय करूंक आनी घडटा तितले पावटी ह्या संस्कारांत आमी वांटो घेवंक, ताचे वरवीं मेळटले घोटायेन ह्या संवसारांत आमचें जिवीत जियोंक आनी जेजून भासायलोलें सासनीक जिवीत एक दीस आमी सोडूंक ह्या मिसा बलिदानान खतखत्यान मागुया. जेजूचें मांस रगत आमी शिवल्या शिवाय आमचें सवें जिवीत आसचें ना. भाव भयणीनो, एक प्रश्न. ह्या गेल्ल्या थोड्या म्हयन्यांनी आमकां जेजूचें मांस रगत घेवंक फावो जावंकूच ना. आयज आमचें सवें जिवीत ना गाय, वो जिवीत आमचें गेलें गाय. जाल्यार आयज आमी भोव करून उगडास करूंक फावो आपले भोव मोवाळ काकलुतीन आमकां दर दिसाक देवाच्या उतरांतल्यान आनीक आत्मीक कुमन्यावांतल्यान आमचे भितर रावूंक जेजून विचून काडला. जाल्यार आमकां जिवीत मेळ्ळां आनी आमचें सगळें आसलेलें जिवीत ओगडावंक फकत पातोक. आनी जायते पावटी पातका वरवीं आमी हें जिवीत, सासणाचें जिवीत जें जेजूचें मांस रगत घेवन आमकां मेळटा तें ओगडायलां. असले आमच्या सगळ्या चुकीचें ह्या वेळार देवा लागीं भोगसणें मागुया. सोम्या जेजू, आमच्या कुडी आत्म्याच्या फायद्याक तो तुकाच मोडून तुज्या कुडी रोगतान आमकां पोसताय. पूण जायते पावटी ह्या उंचा मोलाच्या परम संस्काराची आमी बेपर्वा केल्या आनी आयताराचे पासून मीस आमी चुकयलां. वो जिविताची तयारी नासतना मिसार आमी क्रिस्त प्रसाद शेवला. आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर. क्रिस्ता जेजू, पवित्र सभा तुजी गुडार्थ कूड बांदून हाडूंक आनी सांबाळूंक तुवें म्हाका जबाबदार नेमलाय. पूण दुसऱ्या बरोबर उदारपणान, एका काळजान आनी एका मनान पवित्र सभेच्या कार्यांत मिसळ जावंक हांवें बेसारमाय केल्या. म्हाका बोगोस. क्रिस्ता काकुतकोर. क्रिस्ता काकुतकोर. सोम्या जेजू, तुज्या पवित्र जेवणा वरवीं तूंच म्हजें सवें एक जावन म्हजें जिवीत एक जिवें ताबेर्नाकल कशें पवित्र करताय. पूण तुका शेवता तेच म्हजे जिबेन हांवें वायट उच्चारलां. म्हजे कुडी मनान हांवें वायट आदारलां, येवजिलां. ह्या वरवीं म्हजें जिवीत हांवें भश्टायलां. म्हाका बोगोस सायबा. सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
संसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गींच्या राया सुरपूर्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या दुर्वैभव पासून आम्ही तुका वखाणता आम्ही तुका नमस्कार करता महिमा देवा स्वर्गी महिमा देवा स्वर्गी महिमा देवा स्वर्गी महिमा देवा स्वर्गी सोम्याची येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शिरी तू संसाराचे पाकाटाय आमची काकूत कर तू बापाच्या पोसलाय आमचे मागणे ऐकून घे देवा स्वर्गी महिमा देवा स्वर्गी महिमा देवा स्वर्गी महिमा देवा स्वर्गी सांगाती देवा पाचे मोहिमेन जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू गोबी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया सोम्या जेजू ख्रिस्ता आमच्या सोडवणारा तुझ्या कोश्टा मरणाच्या उगडासाक हो अजापांचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडून दवरलाय ह्या तुज्या मासा रोगताच्या योजना जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय अशें तुजे सोडवणेचो फोड आमकां भरपूर मेळूं आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी ओदीक ओदीक बरो हें तुज्याच नांवान आमी तुजे लागीं मागता जेजू जो बापा सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. दुसरे सुमतीच्या पुस्तका वेलें वाचप पोरजे कोडे उलोवन मोयजेसान म्हणलें तुमी खालतिकाय भोगूंक तुमची परिक्षा करूंक आनी तुमच्या काळजांत कितें आसा तें ओळखून घेवंक आनी तुमी ताच्यो आज्ञा सांबाळूंक की ना तें पळोवंक सर्वेस्परा तुमच्या देवान कशे भाशेन 40 वर्सां तुमकां ओरोण्यांत राखली ताचो उगडास करात. ताणें तुमकां खालती केली, तुमकां भूक लागोशी केली आनी माना दिवन तुमकां पोसली. हो माना कितें तें तुमी ना म्हूण तुमचे पुर्वज लेगून नोकळो आसल्यात. मनीस उंड्यानूच न्हय तर सर्वेस्पराच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या सोगटा वरवीं जियेता म्हूण दाखोवंक अशें ताणें केलें. इजिप्ताच्या देसांतली गुलामपणाच्या घरांतली तुमकां भायर काडली त्या सर्वेस्परा तुमच्या देवाक विसरूं नाकात. उज्याच्या सोरपांनी आनी विचवांनी भरलेल्या ह्या विस्तारीक आनी भिरांकूळ ओरोण्यांतल्यान ताणें तुमकां चलयलीं. उदकाक सोरंटल्या जाग्यार घोट निबोर खोडपांतल्यान ताणें तुमकां उदक काडून दिलें. ह्या ओरोण्यांत ताणें तुमकां माना दिवन पोसली. हो माना कितें तें तुमचे पुर्वज लेगून नोकळो आसले. देवाचें उतोरें देवाचे ओळख आमचो जाबाब जातलो सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुजाल्या. परतून म्हणुया
सर्वेस्पराची वाकणी कोर जेरुसल्या. सर्वेस्पराची वाकणी कोर जेरुसल्या. सियोना तुझ्या देवाची स्तुती कोर. ताणें तुज्या दारवंट्याचेर आडंबे गोठ केल्यात आनी तुज्या भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सुदो केल्यात. साबाब, सर्वेस्पराची वाकणी कोर जेरुसल्या. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्ल्या सवस्तकाय आनी पुश्ट गोव दिवन तो तुका दादोशी करता. सर्वेस्पराचेर तो आपलें उतर पाठयता. सुडसुडीत ताचो सोब्द पोरगोट जाता. आमचो जाबाब, सर्वेस्पराची वाकणी कोर जेरुसल्या. जाकोबाक तो आपलें उतर कोळीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक नात. आमचो जबाब, सर्वेस्पराक वाकणी कोर जेरुसल्या. भाग्यवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमी आशिर्वाद घालता तें आशिर्वादाचें पिवंत पात्र क्रिस्ताच्या रोगता कोडे आमचो संबंद करता न्हय, आनी आमी मोडटा तो उंडो क्रिस्ताचे कुडी लागीं आमचो संबंद करता न्हय. एकूच उंडो देखून आमी जोरूय जायतीं जाणां तरूय एकूच कूड जाता, कित्याक आमी सोगलीं ते एकाच उंड्यांत वांटो घेता. देवाचें उतर हें. गीत. पळयात हो बोवड्या उंडो स्वर्गा मार्गार गोठाय दिवच्याक वाटसुऱ्यांक जाला गिरास. देवा भुरग्यांक वांटून दिलो स्वर्गावेलो कोरो उंडो सुण्या कुत्र्यांक तोंडां घालचो. इजाक जालो ताचो उपकार, तसोच निर्मोळ पास्का मेंढरो आनी माना ओरोनेंतलो. जेजू आमच्या बऱ्या गोविल्या, तुज्या शेल्यांक दोळ्यान चोरय, राखून पावय सासना सुखाक. जेजू आमच्या कोऱ्या उंड्या, तूं आमचें काण आमची गोठाय, तुजे विरेंत आमकां जीव ना. तुजी जाणवाय ताव नासलोली, तुजी पदवी उमीद देखून हांगा आमकां पोसून सांबाळ. तुज्या वांगडा स्वर्गा दायजी, स्वर्गा जेवणाक आमकां बसोय, भोगतां सोंगी सासना देसान. उद्गार. जेजू म्हणटा, हांव स्वर्गांतान देंवलेलो जिवो उंडो. जो कोण हो उंडो खाता तो सासनाक जिवो आसतलो. सोरेस्पराक जोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुआवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून उरपंजीक म्हळें, हांव स्वर्गांतावन देंवलेलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासनांक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजेंच मांस. तेन्ना जुदेवा मदें वाद विवाद जालो. ती एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, आरे हो आनीक आमकां आपलें मांस खावंक कसो दितलो रे.
देखून जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सोच सांगतां, तुमी मनशाच्या पुताचें मांस खेल्या बगर आनी ताचें रगत पियेल्या शिवाय तुमचें सवें जिवीत आसचें ना. जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें सवें सासणाचें जिवीत आसा, आनी ताका निमाण्या दिसा हांव पुनर्जीवन करतलों. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण. म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सवें रावता आनी हांव ताचे सवें रावतां. जसो जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसा, तसोच म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जिवो आसतलो. हो स्वर्गांतावन देंवलेलो उंडो तुमच्या पुर्विल्यांनी माना केलो आनी तरी ती मरून गेली. तशें हें न्हय, हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो. हें ताणें काफारनावान शिकयतना देवस्थानांत म्हळें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये बाबा भयणीनो, देवाक कूड आसा काय, देवाक रगत आसा काय? देवाक कूड ना. कित्याक देव संपूर्ण आत्मो, गॉड इज अ प्युअर स्पिरीट, म्हणटच ताका कूड ना. देवाक रगतूय ना, कित्याक रगत कुडीचो जीव. कूड आमची जिवी उरचे पासत आमचे कुडीक रगत जाय. जरी तर देवाक कूड ना जाल्यार त्या रगताची देवाक गरज ना. म्हणटच देवाक कूड ना, रगत ना. देव संपूर्ण आत्मो. आमकां कूड आसा मनशांक, म्हाका आनी तुका कूड आसा, म्हाका आनी तुका रगत आसा. आनी जे मेरेन आमचे कुडींत रगत जिवें आसा ते मेरेन आमी जिवीं. जेन्ना हो जीव सोंपलो, हें रगत सुकलें, तेन्ना आमी मेलोलीं मनशां. तर आयज जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रगताची परब. कित्याक आमी पातका वरवीं मरण मागून घेतलें आनी पातकाची खास्त आमकां लागली. ती कुशीन काडून उडोवंक, ती पुसून काडूंक, आमकां सोडवण दिवंक देव आपूण कूड आनी रगत घेता. आनी ह्याच पासत जेजू सोडवणदार, जो देवाचो पूत मनीस जावन आयलो. आनी मनीस जावचे पासत आंकवार मरे उदरी ताणें आमची कूड आपली केली, आमचें रगत आपलें केलें. आनी हे भाशेन ही कूड जी आमी मनशांनी एक पातकाचो सो एक केला, तीच कूड जेजून एके भाशेन बदलून ती सोडवणेचें हातयार केलें आनी आमकां पोसपाचें हातयार केलें, आमचें जेवण. आनी देखूनच जेजूच्या आनी उतरां म्हणूंक जाता, ही म्हजी कूड, हें म्हजें रगत. आनी जो कोण हें मांस खाता, जो कोण हें रगत पियेता, ताचें सवें जिवीत आसतलें. आनी जो कोण हें मांस खायना, ताचें सवें सासणाचें जिवीत आसचें ना. हें भावा भयणीनो आमी जायते पावटी आदीं आयकलां. आनी आमी हे सोडवणेच्या ह्या गुटांत वांटोय घेतला. आमी ही समरमणी जिवितान आयज पासून कितलेच पावटी केल्या. जेजूक आमी कुमन्यावान घेतला. कशे भाशेन घेतला, कितें करून घेतला, खंय आमी चुकल्या हाचेर आयज नियाळ नाका. पूण कितलें व्हडलें भाग आमकां क्रिस्ती पवित्र सभेक, हें केद्दें व्हडलें भाग, जंय देव आपलें मांस आनी रगत आमकां आपलें जेवण करून दिता. हें दुसऱ्यांक कोणाकूच फावो जायना. इतलें की बागेवन मॅक्सिमिलियन कोल्बे अशें म्हणटा, आंज बोडवे जरी तर आमचेर मनशांचेर कसल्याय कारणाक लागून जरी तर जेलस जातात वा तांकां आमची नाटकाय जाता, जाल्यार एकूच कारण आसा, आनी तें म्हणल्यार क्रिस्त प्रसाद. कित्याक हो क्रिस्त प्रसाद फकत आमकां
बावतिझम घेतलेल्या मनशांक फावो जाता. आंज बुडव्यांक पासून हें येदें व्हडलें देणें फावो जायना. म्हणटच हें येदें व्हडलें देणें आमकां कितें करता. जशें आयचें देवाचें उतर आमकां उगडापें करता, ह्या देण्यांत वांटो घेवन आमी एक कूड जाता जेजूची, गुढार्थ कूड ताका आमी म्हणटा, द मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्रायस्ट. चर्च इज द मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्रायस्ट. पवित्र सभा जेजूची गुढार्थ कूड. ह्या जेजूच्या मासा रोगतान वांटो घेवन ती आख्खी एक जाता. म्हणटच हें देणें आमकां येदें व्हडलें फावो केलां. देवाक आमी आर्गां दिवंक फावो आनी तें आमी बरे भाशेन मानून घेवंक फावो आनी तें घेवंक आमी बरी तयारी करूंक फावो. आनीक ह्या जेवणांत वांटो घेवन, ह्या येद्या व्हडल्या देण्यांत वांटो घेवन जरी तर आमी जेजूची गुढार्थ कूड, जाल्यार आमी एकवटान, एक मनान, एका काळजाची जावपाक फावो. हें आमकां पवित्र पुस्तकान जायते फावटी मेळटा. आनी भाव भयणीनो, हें जरी तर आमी केलें जाल्यार आमकां आनी कितें चिंतपाक गरज ना. कित्याक आमी देवाच्या हातांत. पूण हें सगळें जरी तर जातलें आमचें सवें, हें देणें आमकां मेळटलें, हो एकवट आमचे मदें आसतलो, जाल्यार हे गुढार्थ कुडीन हो प्रश्न पयलो विचारपाक गरज, खरेंच सत मानता हितूं की खरो जिवो जेजू ह्या आल्ताराचेर, ह्या उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आपलेंच मांस आनी रगत बदलून आमकां दिता, हें सत मानताय. जायते फावटी आमकां तें सत मानूंक अवघड, कित्याक आमकां तें सारकें दिसती पडना. आमकां दिसती पडटा तो फकत एक उंडो आनी सोरो. आनी ह्या पासत जेजूची कूड आनी रगत खंय आसा अशें चिंतपी आमचे मदें जायते जाण आसात. याज्ञीक पासून आसात. आनी 8व्या शेंकड्यान एक याज्ञीक असोच इतालियाचो हेंच दुबाव धरून मिसाची भेट भेटयतालो. सगल्यो आपल्यो ड्युटीज ज्यो आसात पवित्र सभे सगळें त्यो करतालो. पूण दुबाव आसलो. खरेंच काय ह्या उंड्यान जेजूचें मांस आनी त्या सोऱ्यान जेजूचें रगत जाता? आनी तेन्ना खंय जेजून आल्ताराचेर ताका ही मिलाग्र करून दाखयली. आमकां दर दिसा कसल्यो मिलाग्री पळोवपाक मेळचे ना. आमी जरी तर दुबाव उप्रासीत रावले जाल्यार आमकां सदांच्या सदांच ही मिलाग्री हे भाशेन पळोवंक मेळची ना. पूण दर दिसाक दुबाव बिरेत ही मिलाग्र घडटा. असोच एक तरणाटो देवाच्या मंदिरान भितर सरता आसतना, मिसाक वेता आसतना हो ताच्या मनान हो डावट आसलो आनी तो हे इगोर्जीन भितर सरलो. ताका आनी ते इगोर्जींत आसलेल्यांक एक ल्हानशें दर्शन, एक धाकटेंशें चल चित्र कशें कोणें केलां बरे भाशेन. आतां इल्लोसो वेळ हाचेर आमी नदर मारुया. हो तरणाटो आनी हो लोक जो हे मिसाचे भेटीन भाग घेता तो तूंच म्हूण समज. तुका पडे थंयसर आनी जें कितें घडटा त्या आल्ताराचेर तें भावार्थाच्या दोळ्यान पडे. so that when it does occur, you may believe the word of the Lord. Jesus told him, "Have sight, your faith has saved you." The Gospel of the Lord.
so with the angels and all the saints, we declare your glory. As with one voice we acclaim, body and blood of our Lord Jesus Christ. And entered willingly into his passion. He took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." My Lord and my God. जे आतांच आमच्या दोळ्या मुखार आमी पळयलां, ही मिसाची भेट घडटा आसतना जरी तर हांगा तुमकां आतां दिश्टी पडलेलें जाल्यार कितें? खुर्सार आसलेल्या जेजूचें रगत तें कालसीन पडटा तें तुवें पळयल्लें जाल्यार कितें? दुबाविरेत आमचो भावार्थ आनी कोणाच्यानूच हालोवंक जावचो नासलो. आंज बुडवे जरी तर हांगा म्हजे भोंवतणी हे मिसाचे भेटेक आसात, हे तुमी पळयलें जाल्यार कितें? आपोवपाक आनी गरज नासली मागीर तुमकां मिसाक येयात, मुखार येयात म्हूण. हें सगलें सांगो नासतना जावपाचें. पूण भाव भयणीनो, केन्ना तरी आमी हें आमच्या मनान हाडलां काय? हॅव यू एवर रियलायज्ड की खरेपणी हांगासर हे आंज बडवे मिसाचे भेटेन आजीर आसात? खरेपणी ही कूड जेन्ना जेजू मोडटा तेन्ना ती जेजूची कूड, खरो जिवो जेजू. आनी खरेपणी ती काल सुबारता आसतना तें रगत जेजूचें ताच्या कडवडांतलें भायर सरलें तें कालसीन पडटा आनी खरें रगत जाता. फकत आमच्या दोळ्यांक आमकां तें पळोवंक भाग ना, आमकां तें दिसना. आनी हीच जेजूची गुडार्थ कूड. आनी ही जेजूची गुडार्थ कूड भाव भयणीनो सोडवणीचें हातयार. हीच सोडवण. आनी आमकां सोडवण मेळ्ळली कोणाक नाका, आमकां सगल्यांक जाय पूण एकल्याक नाका. आनी ताका आमी म्हणटा देंवचार. आनी देखूनच ह्या नियाळाचो दुसरो भाग हो देंवचार आसा. आनी देंवचार दिसाच्या दिसाक आमकां एक गुडार्थ कुडींतली भायर काडूंक प्रयत्न करता. आमी बावतिजम घेतला, आमी साक्रामेंत घेतल्यात, आमी कुमन्यांव घेतला, मिसाचे भेटेन भाग घेतला, आमी गुडार्थ कुडीचे भाग जाल्यात. आनी जरी तर आमी तशेंच रावले जाल्यार देंवचाराचेर हार पडली आनी तो हार मानून घेवपाचो न्हू. देखून वेगवेगळ्यो वस्तू आतां तो करीत आसतलो, करीत रावतलो. हातून सगल्याहून व्हडलें काम जें ताणें करूंक जाय तें ही पवित्र मिसाची भेट
मोडून जरी तर उडयली जाल्यार ही गुडार्थ कुडीचो ही मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्रायस्ट जी आसा पवित्र सभा आसा ताचो दुस्फोट जालो. म्हणटच हेंच करूंक ताचे प्रयत्न ही गुडार्थ कूड फापसून उडोवंक. ही गुडार्थ कूड जरी तर फापसून उडयली जाल्यार ताका जैत मेळटलें हें देंवचार जाणा. जाल्यार दुसरे वाटेन आमकांय जैत जाय आनी आमचें जैत जेजून मेळोवन काडलें. आमी आयज झुजपाक गुडे गरज ना देंवचारा लागीं, पूण जरी तर ही गुडार्थ कुडीन आमी एक रावलीं जाल्यार आमकां आनीक भिरांत ना. पूण देंवचार आयज जायते तरेच्यो मांडण्यो काडटा साद्यो वस्तूंनी बरे भाशेन. एक तातूंतली सादी वस्त जी घडटा ती ही आतां ह्या दिसांनी आमचेच मदलो कोण तरी एक चूक करता. बो करून याज्ञीक वो बिस्प कोण तरी पवित्र सभेचे वडील एक चूक करतात. असोक्त सगळे कोण घडे कुडी वाटेन करता सेक्शुअल अब्यूज, कोण करप्शन करता दुडवां वाटेन करता. कोणाचें जिवीत भायल्यान दिसता तें संवसारी जिवीत कशें दिसता. खंय तरी कितें तरी कोण तरी आसतलेच देंवचारान तयार करून दवरला. पूण इतल्यान काबार जायना. मागीर आमचेच मदल्या कोणाक तरी भायर काडटलो. आमकां भायले कोण नाकात आमकां आयज सकल उडोवपाक वा आमचे तिरपाटे करपाक. आमचेच मदल्या कोणाक तरी विचून काडटलो आनी जे कोण विचून काडल्यात ते व्हडा व्हडान उलयतले. देवाचें उतर परगट करूंक वो एक वाचप पासून करूंक एक क्रिस्तांव मनीस कसो केन्ना तोंड उगडूंक ना तसले मनीस आयज मिडियाचेर उलयतले. जी मिडिया आयज आसा गोदी मिडिया म्हणलोली आनीक आसा. देंवचार आपणाक जाय ते भाशेन ताचो वापर करता. तसल्यांक घेवन आपल्या आपुणूच आमच्याच भितरल्या थोड्यांक काडून हें संवसारा मुखार जाय ती फटिंगपणां दवरतले आनी दाखयतले की तें सतूच म्हूण. दुबावरेत तातूंत थोडें तरी सत आसतलें. खंय तरी जें चालू केलां तें खरेंशें दिसतलें. पूण ताचे मुखार जेन्ना ते उलयतात वो डिस्कशनां करतात वो जे कमेंट्स करतात सोशल मिडियाचेर आमकां ह्या दिसांनी असलें जायतें पळोवंक मेळटा. पवित्र सभेचेर अटॅक केल्लो दिसती पडटा आमच्याच मनशांनी क्रिस्तांवांनी. पूण काळजान क्रिस्तांव न्हय जाल्यार हातूंत प्रश्न जायते फावटी हो तातूंत तांकां कितें फायदो. आमचेच मनीस आसात तांकां कितें फायदो. तांकां कांय फायदो ना जाल्यार कोण करता हें जाल्यार समजूंकय बरें आमकां हँडलर्स. आयज काल जरी तर आमी टेररिजम वर्ल्डान भितर सरले जाल्यार जे टेररिस्ट आसात जे आर्मां गुळयो घेवन आयल्यात बॉम्ब घातल्यात तांणी चिंतलेलें न्हय तें. तांकां हँडल करपाचें कोण तरी आनीक आसा जे दिसती पडना हँडलर्स. आनी हे बाबडे जे कोण आर्मां घेवन येतात गुळयो घेवन येतात बॉम्ब घेवन येतात आमकांय मारतात आपुणूय मरतात. पूण जे हँडलर्स आसात ते सुसेगाद बरे भाशेन आसात. पूण जे हँडलर्स आसात तांणी एक कोण टेररिस्ट जे भायर सरलेले आसात तांकां फावो तितली मजुरी दिवपाची बासावणी केल्ली आसा. आयज आमचेय मदें घडये असल्यान जाल्लें आसा. आमचेच जे आसा तांकां मजुरी भासायल्ली आसा. आनी आयज मजुरी कसली जाय पदवी जाय पॉलिटिकल पावर जाय. कित्याक पॉलिटिकल पावर जरी तर आयज आसा कोणाकूय शांत करूंक जाता कोणाकूय थंडावंक जाता. कितलेय मागीर एक्टिविस्ट येवं कितलेय कोर्ट उबे जावं कितल्योय ऑर्डर्स येवं कोर्टाच्यो त्यो कित्याक उपकारो ना पॉलिटिकल पावर. आनी जरी तर पॉलिटिकल पावर मेळटलो जाल्यार आमचेच मदले थोडे विकून गेल्ले आसात. वी आर सोल्ड आवट. आमचो आत्मो आमी आयज विकून उडयल्लो आसा. देखून पवित्र सभेचेर आड उलोवपाक याज्ञिकांचेर आड उलोवपाक बिस्पांचेर आड उलोवपाक आमकां कांयच भोगचें ना. हें उलोवन कितेंय तरी फोड येतलो सोल्युशन येतलें दुबाव येतना. पूण फाल्यां जेन्ना इलेक्शन येतलें तेन्ना ह्यो सगल्यो वस्तू वयर येतल्यो. तें उलयल्यार तुका टिकेट मेळटली. तें उलयल्यार तुका उमकें पोजिशन मेळटलें. तुका हांव डायरेक्टर करतलो. तुका हांव चेअरपर्सन करतलो. जायते असल्यो वस्तू आसात हँडलर्स जे आसात तांणी केल्ल्यो. भाव भयणीनो हें जरी तर आनिकूय भितर तो वचोन पडत जाल्यार आमकां घडये भिरांत दिसतली ह्या संवसाराची. हें बाबा कितें घडटा तें हाचेर जैत कशें व्हरपाचें कितें करपाचें जायते प्रश्न असले येतले. ही गुडार्थ कूड म्हणटात ती आमी जाल्यार आमचे मदें जरी तर ह्यो फुटी पडल्यो जाल्यार दुबाव विरेत आमी भिवपाचें.
पूण जेजूचे गुडार्थ कुडींत आमी एक जावन रावता आनी एक जावन रावपाक येद्दें व्हडलें आमकां देणें आसा जेजूच्या मासा रोगताचें, जाल्यार आमी एक उरतलींच. आनी तें करपाक आमकां पवित्र पुस्तकान नदर मारून आदल्या तेंपार जें कितें घडलेलें आसा बऱ्यो वस्तू त्योय पळोवंक गरज, समजूंक गरज. जशें आयच्या पयल्या वाचपान मोइजेस दुसरे समृद्धीच्या पुस्तकान आमकां मेळटा, आपले परजेक उगडास करता. कितें केलां देवान तुमचे पासत, कशे भाशेन तुमकां सोडयल्यान. त्या अरण्यांत 40 वर्सां अशींच भोंवतात तेन्ना तुमकां भूक लागोशी केल्या, तान लागोशी केल्या, तुमकां माना दिवन पसल्यात, फातरांतलें उदक तुमकां दिवन तुमची तान भागयल्या. हें सगळें तुमचे पासत देवान केलां. आनी हें सगळें केलां जाल्यार आमी मानून घेवं की ताचे बगर दुसरो हेर कोण ना, आनी कोण ना ताचे सारको, तो एकलोच देव. तर ह्या देवा सोबेन जरी तर आमी एक जाता जाल्यार आपलें मांस आनी रगत ताणें आमकां दिलां. आनी ह्या मासा रोगताचे समरमणीन आनी ताचे वांटणीन आमी एक जावंक जाय. बावतिजमांत आमकां विचून काडल्यांत म्हूण आमकां भाग्योन पावलू कोरिंथकारांक चीट बरोवन उगडास करता. आनीक ही कूड आनी रगत आमी घेवचे पासत फावो ती तयारी पातकां विरीत रावंक. फावो नासतना जरी तर आमी शेवता जाल्यार आमी आमचेरूच शिराप मागून घेता. हेंय आमकां भाग्योन पावलू कोरिंथकारांक बरोवन सांगता. म्हणटोच एकूच उंडो देखून आमी वेगवेगळी आसुनूय ह्या एका मासा रोगतान वांटो घेता तेन्ना एक जाता. ही जेजूची गुडार्थ कूड फापसूंक दिना. ह्या पासत आमचो भावार्थ थीर गोट आसूंक गरज. ह्या पासत आमी जें शेवता तें एक बेश्टें सिंबॉलीक न्हय, पूण खरो जिवो जेजू आमचे भितर येता आनी आमची कूड जेजू सारकी जाता. म्हणजे आमची कूड एक ताबेर्नाकल जाता, ब्लेसड सॅक्रमेंट आसा ते भाशेन आमी जाता आनी आमचे भितर हो जेजू येता. हें आमी समजूंक गरज आनी हो एकवट सांबाळूंक गरज. जाल्यार ही सगळीं देंवचाराची जीं कर्तुबां आसात ती करून जेजूची गुडार्थ कुडीचे तीरपाटे करूंक येवजण आसा. आनी हे जांच्या हातान पदवी आसा तांचे वरवीं देंवचार करीत आसा. जें कितें वायट येता तातूंतल्यानूय आनिकूय फायदो काडपाचो प्रयत्न चल्ला. ह्या दिसांनी जें कितें घडटा तें आमकां दिश्टी पडटा. पॅन्डेमीक चालू आसा आनी ह्या पॅन्डेमिकान जायत्यो वस्तू भोव करून हे सृश्टी सोबें खूब वायट केल्लें आसा. जे कायदे आमकां राखचे पासत, ही सृश्टी राखचे पासत आसले ते खंयच्यान खंय घुणायल्ले आसात. जी परमिशन्स एंड एप्रुवल्स मेळपाक व्हडलो एक प्रोसेस आसलो तो प्रोसेसूच ना जाला. राती राती परमिशन्स मेळ्ळी, कातोर दोंगर, झाडां कातोर, जाय तें कातरून उडयलां. ही बीन एक जेजूची गुडार्थ कुडींत आमी भाग घेवंक जाता. सृश्टी देवाची कूड आमच्यान म्हणूंक जाता, देवाक कूड ना. पूण जरी तर देवान ही सृश्टी आमचे पासत रचल्या आनी हे सृश्टीन आमकां देव भेटटा जाल्यार ही देवाची कूडूच आमच्यान म्हणूंक जाता. पूण ही कूड आयज कातरून उडयल्ली आसा आनी त्या पासत हे कायदे जे आसा ते आपणाक जाय ते भाशेन बदललेले आसात. असल्या वेळार भाव भयणीनो चतूर रावपाक गरज. असल्या वेळार आमी आनिकूय मजबूत जावपाक गरज. असल्या वेळार मागण्यांत आमी आनिकूय एक येवपाक गरज. बराबर येवपाक आमकां मेळना खरें ह्या दिसांनी, पूण जे सुवातेर आमी आसा, जशीं आमी आसा आमच्या घराब्यांनी आमी एकठांय जाता. पयले सुवातेर मागण्या वरवीं, जाल्यार दुसरे सुवातेर जें कितें वायट घडटा ताचेर आमचोय ताळो उबारून, जे आपणाच्या हातान पदवी घेवन देंवचाराची कर्तुबां करूंक लागलेले आसात तांचे पासत मागून, कित्याक तेय आमच्याच मदल्यांक विचून काडल्यात देंवचारान. म्हणटच आमच्याच मदल्या विचून काडलेले आसात तांकांय साल्वार कर आनी आमकांय साल्वार कर. जेजूची गुडार्थ कूड आमी जावं आनी हे येद्दे व्हडले भेटेन आमी भाग घेवंक. खुद जेजून सांगलां, हांव स्वर्गार्थावन देंवलेलो जिवो उंडो. काफारनावान देवस्थानान जेन्ना तो शिकयतालो तेन्ना आपल्या शिसांक ताणें ही शिकोवण दिली आनी हांव स्वर्गार्थावन देंवलेलो जिवो उंडो हें सोत सांगलें. जाल्यार भाव भयणीनो विस्वास धरया आनी ह्याच विस्वासान हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमी भाग घेवया. एक येतलो जेन्ना आमी परतून इगोर्जेन येतल्यो, ज्या मेरेन आमी इगोर्जेन परतून पाव मेरेन आमच्या घरांत रावून आमचो हो स्पिरिच्युअल कम्युनियन, आमचें आत्मीक कुमन्यांव आमी करून
देवाचे शिकवणेक घोट रावन आनी जे कोण आमचे मदें फूट घालपाक प्रयत्न करतात, दुस्पट करपाक सोदतात, आमचेच मदल्यो चुकी काडून आमकांच घोडी खाला ओडूंक सोदतात, जाल्यार उगडास धरया, देव बक्षितलो देव. आमच्यो चुकी देव बक्षिता, पूण जो कोण आपले चुकींतले भायर सरूंक सोदिना तांकां हें जिवीत ना. तर आमकां सगल्यांक हें जिवीत मेळचें पासत आमच्यो चुकी, आमच्यो अशक्तायो, मनशाळ्यो अशक्तायो आमच्यो मानून घेवया, जेजूच्या मासा रोगतान वांटो घेवया आनी मजबूत जावया. सगळीं उबी रावया आनी आमचो भावार्थ आमी उचारुया. सतमंतान देवा, सोरपदवीदार बापा, स्वर्गान प्रितमीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भूस संभवलो, आंकवार मरितान सोलमलो, पोंच काल ताणें कोश्ट सुसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोरपदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें तांचवेन मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकाचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार भाव भयणीनो, आमची थोडीशी मागणी आमी देवा मुखार दवरुया आनी खतखत्यान आमकां जेजूचे गुडार कुडीचे सांदे कोर म्हूण मागुया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी जेजून दिल्ल्या ह्या संस्काराचो अदीक आनी अदीक मोग करूंक आनी हीच सोम्याचे कुडी रोगताची रूच आनी गोडसाण आपल्या देखीवंत जिविता वरवीं आपले पोरजेच्या जिवितांत किरलावन हाडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरजे मदें उपरासलेलो तरेकवार वेगळोचार आसा तो नोपयत करूंक आनी शांती एकवट हाडटा तसले उपाय घेवंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी सुरती मागुया. म्हजें मांस खातात आनी म्हजें रगत पियेतात, ती म्हजें सवें जियेतात आनी हांव तांचें सवें जियेतां. ही जेजूची उतरां मनांत दवरून आमी सगळ्यांनी सदांच जेजू सवें रिगून जिवंक आनी ताचेच गोठायेन बरो वावर करून बरी फळां उत्पन्न करूंक बापा लागीं मागुया. हो उंडो खातात ती सासणाक जिवी आसतली. ह्या जेजूच्या उतरांचेर भावार्थ आनी भरवंसो दवरून संपून गेल्ल्या आमच्या भयणी भावाक तेंच जेजून बासायले सासणीक जिवीत फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. ह्या वेळार भाव भयणीनो खेरीत भाशेन मागुया आमची थोडी सरकारी खातीं आसात तांचे पासत MOEFFCC म्हणलेली आसा. खेरीत भाशेन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट आनी क्लायमेट चेंज तांचे पासत आयज मागुया, कित्याक तांचे वरवीं ही आमची सृश्टी सांबाळपाचे कायदे आसात ते सारके उरपाक जाय. तांचे पासत मागता आसतना नॅशनल बोर्ड ऑफ वायल्ड लायफ तांचे पासत मागुया, कित्याक तांणी जायते परमिशन्स दिवपाक जाय. हे जे प्रकल्प ह्या दिसांनी सृश्टीचेर आड वचून करीत आसात. EIA म्हणलेलो आसा, एनवायरमेंट इम्पॅक्ट एसेसमेंट,
जाचे वरवीं तो जरी तर सारको आसा जाल्यार ते प्रकल्प हाडपाक परमिशन दिवपाक जाता, जाल्यार तेच बदलूंक आयज प्रयत्न चल्लेलो आसा. मागुया आमी खतखत्यान ह्या सगल्यांचेर आशिर्वाद घालूंक आनीक देवाक मानता ते भाशेन आनीक देवाक जाय ते भाशेन ते सांबाळूंक. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. आनीक एक पावटी आमच्या भारत देशा पासत मागुया. आयज आमी 4थ्या पांवड्यार आसा ह्या पॅन्डेमिकान. तशेंच आमच्या गोंयच्या राज्या पासत मागुया. केसीस वाडत आसात जाल्यार हातूंतली आमकां निवार आनीक देवाक मानता तसली आमकां कर म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. बोमोगाळ बापा, तुजे दयाळायेन आनी उदारपणान आमची खालती मागणी आयकून घे आनी जें कितें आमी मागूंक नकळो ते पासून तुज्या मीत मेर नाशिल्ल्या मोगान तूंच आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या प्रितीवोन पुता जेजूचे नांवी. आमेन. वेडोने वेडार गीत घेवया. C35 पेज नंबर 43. C35 पेज नंबर 43. तुझ देण्या फावो जालो, प्रितुमेन आमकां दिलो. उंचाच्या वावरान केलो, भेटोयता तुका उरलो. वाखाणी तुका बापा, दी आमकां जिवा उठो. वाखाणी तुका बापा, दी आमकां जिवा उठो. उस्तेऱ्यान फावो जालो, दाखवारीन पिडून दिलो. उंचाच्या वावरान केलो, भेटोयता तुका सोरो. वाखाणी तुका बापा, दी आमकां पिवो. वाखाणी तुका बापा, दी आमकां पिवो. म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र सुविचार देवा सर्वेस्वर मानून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, तुज्या पुताची आज्ञा पाडून ह्यो एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो खुणा, गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो आमी तुका वपून दिता. जशें जायत्या कोण्यांचो एक उंडो आनी जायत्या दाकांचो एकूच सोरो आमी करून घेता, तशें तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतल्या आमा समेस्तांचो शांतीन आनी मोगान सुपूर्ण एकवट जायसो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सासणांक तो आमचो खरो यादनीक, निरंतरी भेटोवचो हो योद्न ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणें भेटवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली.
आमचे पासत बोली जावन भेटयल्ली ताची कूड शेवून आमकां घोटाय मेळटा आनी आमचे पासत वारयलोलें ताचें रगत पिवन आमी निर्मूळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्वर स्वर्ग आनी संसार बोल्ला तुज्या वैभवान स्वर्गी तुका सोय 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 सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय स्वर्गी तुका सोय 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 सोय. भाव भयणीनो, खेरीत वेळ आतां हुंडो आनी सोरो जेजूच्या खऱ्या मासा रोगतान आतां बदलता. सगळे भोगतीन आमी हे रितीन वांटो घेवया. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट पोरगो उठूया. सोम्याची सुआमी हो हुंडो खाता आनी एकाची ते पियेता. तितलेच पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुझे मरण परगट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व खाडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा, सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. हे पवित्र मिसाचे भेटेन भावा भयणीनो, जेजू ख्रिस्त आमकां दिता आपली कूड आनी रगत
आत्मो आनी देवपण आमचे आनी आख्ख्या संवसाराचे सोडवणे पासत जाल्यार ह्याच जेवणांत वांटो घेवंक आमकां विचून काडल्यांत देखून आमी देवाक आर्गां दिवया आनी सगलीं जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्पर आसूर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत्यान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. संसाराचे पाप काटे आमची काकूत देवाची शिरी संसाराचे पाप काटे आमची काकूत देवाची शिरी संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत आमी शिवूंक येता. ती आमचेर झट्टी आनी खास्त हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओखत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक कुमन्या खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शोगना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. कुमन्या वेडार गीत घेवया. D7 पेज नंबर 50. तुझा
जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सवे रावता आनी हांव ताचे सवे रावतां. प्रार्थुया. बापा, सासणांक तुज्या देवीक सुखान वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावसोर मोहिपासान तुज्या भुरग्यांक हे वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्याच उतरावरत्या सुखाची सुफोड खुणां जेजूची ओमोलीक कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणान वांटो घेतिल्ल्या आमा समेस्तांक तुवें भासायलोल्या सासणीक आनंदाच्या जेवणाक बसय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आयज जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रोगताचे परबेक तुमकां सगल्यांक परबीं हॅपी फिस्ट. आनीक आमकां ही गुडार्थ कूड सदांच घोट एकवटान सांबाळून दवरूंक देवान भरपूर आदार करूं म्हूण आमी मागता. शुक्रारा दीस हो येता तो शुक्रार 19 आमी जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची परब मनयतले. 7 वाजता परबीचें मीस आमचे फिरगोजेन जातलें. तें लायव्ह स्ट्रीम जातलें. कोणेंच इगोर्जेन येवचें न्हय. तशेंच मंगळार, बुधवार आनी ब्रेस्तार हे 3 दीस आमी भोव पवित्र काळजाचो त्रिदूम आमचे फिरगोजेन करतले आनी तोय लायव्ह स्ट्रीम जातलो. तातूंत भाग घेवंक आमी प्रयत्न करचो. 7 वाजता आमचें लायव्ह स्ट्रिमींग सुरू जातलें. भाव भयणीनो, जी परिस्थिती आमची जाल्ली आसा ती आमकां सगल्यांक खबर आसा. म्हणटच सगल्यांनी काळजी घेवची. आमकां ही खबर आसा एकदम बरे भाशेन जे भाशेन आतां केसीस वाडत आसात. आमच्या गोंयांत जो नंबर सद्याक आमकां दिल्लो आसा ताच्याहून चड आसात. म्हाका जाल्यार दिसता जो नंबर आमकां दिसाच्या दिसाक 50-60 वाडत आसा तो फकत टेस्ट केला ताचे रिजल्ट येतात ते आमकां मेळटा, ऑफिशियल जाता. पूण आमचे मदें ऑलरेडी ह्यो केसीस आसात. ह्या पासत सांगलां तशें एक वाट वो भोव गरजेची एक वाट आमची हाचेर झूज मांडपाक. यू डोंट गेट इन्फेक्टेड. तूं इन्फेक्ट जायनाका आनी तें जायना जावपाक तुवें सगली काळजी तुवें घेवपाक जाय. सरकार तुजे पासत घेवचो ना, वो हेल्थ ऑथॉरिटीज आसात त्यो तुजे पासत घेवचे ना, वो आनी कोणूय हे काळजी तुजी आनी कोण घेवचो ना. कोणाच्यान घेवपाक जायना. आतां सगल्यांचे हात आतां मोडलेले आसात. देखून जोण एकल्यान उगडास दवरचो. तुजो जबाबदार तूं. बी रिस्पॉन्सिबल. आनी ह्या पासत बेस्तेंच भायर सरप वा दुसऱ्या लागीं मेळप हाचेर मातशें चोत्राय दवरची. हेंय आमकां मतीन दवरूंक गरज. जशें म्हणलां, जशें द एक्सपेक्टन्सी जी आसा लास्ट वीक ऑफ जून आनी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाय म्हणल्यार वी वील हॅव द पीक इन केस. म्हणल्यार ह्यो केसीस ज्यो आसात त्यो सारक्यो उंचल्या पांवड्यार पावपाक शक्यताय आसा. जुनाचो म्हयनो सोंपता आनी जुलायाचो म्हयनो सुरू जाता म्हणल्यार. ह्या पासत डू नॉट लोवर युअर गार्ड. ही चूक आमी केल्ली आसा. आयज आमचो भारत देश 4थ्या पांवड्यार पावलेलो आसा. आख्ख्या संवसारान ग्लोबल जे कांयच नासले, आख्खो ग्रीन झोन आसलो, आमी आतां आख्खो रेड जाल्ले आसात. जाल्यार हातूंत आमी जबाबदार आसा तें मानून घेवया आनी आतां तरी आमचें मन बदलून जे कितें आमी उपाय घेवपाक जाय ते उपाय घेयत रावया. आनी हे उपाय घेता आसतना देव जरी तर आमचे बराबर ना जाल्यार आमी शेणलीं. देवाचोय आदार मागुया. ह्या वेळार आनीक एक पावटी आमी हें मागणें बराबर करुया. सूर पदवेदार आनी काकलुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती तूं कोनवाळेन आयकून घे. ही अवचित सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली येवंक हे पिडेक लागून दोगदवतल्या
बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानांक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. एक चोत्राय धरची. ह्या दिसांनी इगर्जेचें ऑफिस चालू आसतलें पूण उक्तें आसचें ना. काम चालू आसतलें इगर्जेच्या ऑफिसाचें. म्हणटच तुमकां कोणाकूय कसली गरज मिसान दिवपाक जाय, कसली म्हायती जाय, सर्टिफिकेट्स जाय, कितें जाय जाल्यार तें तुमी फोनाचेर करूं येता. ह्या दिसांनी कोणेंच इगर्जेच्या ऑफिसान येवचें न्हय म्हण आमची विनंती. तशेंच आमची मिसां सदां सकाळीं जाता, लायव्ह स्ट्रीम जाता, तुमच्या घरांनी पावता. घरांत रावन बाराबर तुमचो आलतार बरे भाशेन घालून भक्तीन आमी हे मिसाचे भेटेन वांटो घेवया. एक सदांची चाल जाल्ल्या भाशेन न्हय पूण खरेपणी हो जिवो जेजू आमच्या घरांनी आमी हाडुया आनी ही पेकोवणी आमकां घेवया, सुरक्षीत रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक आमी गीत घेवया. F12 पेज नंबर 91. F12 पेज नंबर 91. एकठांय जेन्ना आमी वांटून घेतला उंडो सोरो Castarán amcha deva Ushal gahe Dirvas gaino Deva mundirak miyata Ushal garza Deva shanti bai surgara veta Alleluia 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 Ektai Krista mogal sole avamka Ektai keli kustomo Deva mundirak liata kushal garza Deva shantin bai surungara veta Alleluia 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 Warm greetings in Jesus' name. I'm Dr. Spurgeon, consultant physician and endocrinologist from Bangalore Baptist Hospital. The reason why I'm doing this video is basically to enlighten and make you aware of the possible predictions of the current virus, current pandemic COVID-19, and what necessary steps that we need to take and what necessary adjustments that we need to make with regards to the church gathering. We all know the fact
On the 24th of March 2020, our beloved Prime Minister Narendra Modi has announced the lockdown for the first time. It was the first of its kind that we are experiencing in our generation. Has never happened before like this. But what is the reason for announcing this lockdown initially and later on continuing for the second, the third and the fourth time? Basically, what has happened was, when the lockdown has been in place, we were able to restrain the peak so that all the people are not infected at the same time. In case if there was no restraint, if there was no lockdown, there would have been many patients who are affected with the infection, and there are no adequate medical facilities and the personnel to be able to deal with these peak infections. By God's grace, we are able to restrain that peak because of the lockdown. Now, since the lockdown has been removed and there is a provision that is given by the government to gather and to worship even in public places, especially the churches and the other worship places, what should be our stand? Are we going to follow the rule that was given by the government, or else are we going to practice some restraint and take a different stand? This is the thing which I would like to share with you based on the epidemiological predictions. Now, if you look at the way how the virus is spreading and is infecting the people in our nation, epidemiologists have predicted this model in the days to come. Epidemiologists are the people who are experts in public health, and they have this epidemiological model whereby they'll be able to predict the number of infections that are going to come. They predicted by 31st May, 9,000 new cases will be there every single day. I think looking back over the past 1 week, this is a reality. The number of cases, new cases diagnosed were nearly 9,000 every single day. By June 15, if the prediction model goes as per the statistics, by June 15th, there will be 22,000 people affected with this virus every single day, and by June 30, 75,000, July 15, 2.1 lakh people, July 31st, 6.5 lakh people, and by August, 18 lakh new cases every single day. So this is a prediction of the epidemiologists, the way how the virus is progressing. If it follows the trend that is following, this is the number that we are going to see in the days to come. Our country may not have that much of capacity to do the testing for this many lakh people. So therefore, we need to maintain restraint with regards to this one. Now, looking at the peak and looking at the statistics, what should be the response of the church? How do we respond to this one? What we could do as the body of Christ and as the church community? Number one, looking at the peak which is going to be seen during the months of July and August, I probably feel it's a good thing and it's a wise thing not to gather as a group and as a church. Though we have the desire to do so because we haven't attended the church for many months, couple of months, but still, looking at the peak, it is a wise thing not to gather together. And the second reason what I would like to share with you is that we have the practice of singing and worshiping in the church. Now, what happens when we continue to gather together and worship by singing? There could be some people who are asymptomatic but are infected with the virus. When these people sing, we know the pattern how virus will spread. It is by the droplet infection, where the particles will be released from the mouth and from the nose, and there is a potential for the other people who have gathered in that place to be infected when we continue to sing and worship. Third reason, in the churches we have the practice of breaking the bread and practicing the Holy Communion. We know from the single glass it will be passed on to multiple people, and then we try to drink the grape juice from the same vessel. I think this is another potential source for the infection to spread from one person to other person. The fourth reason why I would like to share is looking at the pattern of the infection and looking at the mortality with regards to this infection. It is generally more common in the elderly age people who are aged more than 60 years. To this group of people, the mortality is very much,
and also for the people who are having uncontrolled diabetes and other risk factors like asthma, hypertension and the heart disease and any problem with the lung. These are the potential group of people who have highest mortality and the morbidity. We remember the fact that our churches and our places of worship, they are full of these people who are elderly and who are more enthusiastic to worship the Lord, more enthusiastic to participate in the worship. So looking at these 4 different reasons which I mentioned, looking at the prediction of the epidemiological model, looking at the practices that are there inside the church, like singing together or singing as a choir, practicing the Holy Communion, and also the age group, it is a wise thing probably to restrain ourselves and not to gather together as a community, as a body of Christ, maybe for the next couple of months. In case if we want to gather together, it is better we follow these precautions very strongly. Number 1, we have to use the mask so that the infection will not pass from one individual to the other individual. And the second thing, we need to maintain the physical distance at least 6 feet. And the third thing, when we are practicing the Lord's table or the Holy Communion, it is better we have pre-packed bread and the pre-packed wine, so that the chances of infection being spreading from one person to the other person will be minimized. And other thing, when we sing, it is better only one person will sing. Other people who are gathered, they might remain silent and worship the Lord in silence. I think these are some of the precautions that we need to strictly follow in order to minimize the chances of infection as a responsible citizens of this great nation. We also need to understand that recently UK has given the permission to gather as a church, to gather in public places, but they have introduced this system, call it as ticketing. Whereby they were issuing the tickets to the people who are interested to attend the church, thereby restraining the numbers who are coming to the church. I think these are some of the things which we could follow if we still want to open our churches and gather together for worship. Before I close, I would like to remind one of the families in the Bible who practiced isolation or quarantine for 1 full year. That was a family of Noah along with his wife and 3 children. They were in the boat when that great flood came upon the whole world. But for 1 full year, they were all inside the boat. Yet, they were able to enjoy the presence of God. Jesus has promised to us, where 2 or 3 are gathered, my presence will be there. I think probably this is a time for us to gather together as families, gather together to worship and to experience the presence of God even inside our families. There are many provisions. Almost all the churches, they've been giving the live relay of the service, the virtual service. Probably that's a good thing. I think it's a good practice to continue for the next couple of months, looking at the peak prediction. And finally, I would like to remind one of the verses from the Bible. It says, Psalm chapter 46 verse 1. It says, "The Lord is my refuge and my strength, and an ever-present help in trouble." I think we need to keep that as our focus. He is our Lord. He is our refuge and strength. He is there to help us at any point of time. Keeping that in mind, maybe we can look forward with hope because He is in control of the situation. But as a responsible citizens, as a responsible individuals, it is better we practice a restraint over the next couple of months till the peak is flattened, till that curve is flattened. Finally, I would like to share this one. Most of the pastors and the shepherds who are taking care in the church and the servants of God, they are basically dependent upon the congregation. I think this is a time for us to be behind them and support them in prayer and also by giving, because many of these people, they were dependent upon the congregation. And we know the fact for the past couple of months, no congregation, no gathering has been happening. I think this is the time for us to show the solidarity and be behind them and support them. God bless as we look forward with hope
with the grace of God, we'll be able to tide over this one, and we'll be able to gather together once again, and we'll be able to experience the joy and the presence of God while fellowshipping with one another. God bless. Thank you.